दिव्यवाणी 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 संत गुरुचे कुरवे नेर आमच्या देवाच्या दुस्मानतले बापाचे पुताचे पवित्र नाम आमेन. आमच्या बाबा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे रास आमकां येव, तुजी कुशी सरगार जाता तशेंच संवसारांत ते जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकल्ल्यां बक्षितांव तशें आमची पथकां बगोस आनी आमकां ताळ्यान पडोवंक दिवं नाका, पूण वायट विघ्नांतल्यान आमकां निवार. नमान बरे कृपेन भरिल्ले स्वामी तुजे सांगत आसा, स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ तुजे कुशी जेजू. संतां मरिये देवाचे मे अम्मा बापया खातीर विनंती करात आनी आमच्या मरणाच्या कलामी बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे आमी आमेन. आज आमी शिकया जिबे विशयन आनी पयलें वार्त मॅथ्यूवाचे अध्याय अवसर 23 आनी वोल 23 जेजू अशें सांगता, हाय तुमकां शास्त्रांनो आनी फारिजेवांनो, कापाट्यांनो, ओडत्या लावांचो, शिपयेचो आनी जिऱ्याचो दान तेंकवंटो तुमी देवाक दितात, पूण नियम शास्त्राचो चड गरजेचो संगती म्हणजे न्यायनीत, दयामया आनी विस्वासी तुमी सोडल्यात. हो तुमी करूंक जाय आशिल्लो संगती, पूण त्योय सोडचे न्ही. म्हळ्यार हांगा जिजू आमकां काल शिकप दिता, म्हळ्यार आमी सगळें कामां करता. बारी एक इम्पॉर्टंट काम देवान सांगलें तें दयामया आनी विस्वासी आनी न्यायनीत. आज खंय गेल्यार आमकां संवसारांत न्यायनीत आज पळोवंक मेळना, दयामयाय ना आनी कांय विस्वास, आमकां विस्वासी ना. आज अविश्वास जाल्यात लोक. हे विशय काले घेसे येता म्हळ्यार आमी जॉनाच्या अध्यायांत 34 वोळ 34 आमकां पळोवंक मेळटा. पूण जेजून तांकां सांगलें, म्हाका धाडिल्ल्यांची कुशी जारी करून म्हाका करूंक दिल्लें काम सोमचें तेंच म्हजें खाण आनी जेवण म्हूण सांगता जेजू. एक काले जेजू अशें सांगता, म्हळ्यार ताका एका देवान एक मिशन दिल्लें. केलें मिशन तें मनशा कुळी पातकी कुळी मनशाचे पाताक काडूंक जेजू देवान धाडलो. आनी तो येवन हांगा आपणाकच, म्हळ्यार आमकां हिब्रूंत अध्याय 9 आनी 22 वळीर आमकां पळोवंक मेळटा. कांय पळोवंक मेळटा तें आमकां अशें पळोवंक मेळटा की थंय खंय न्यायाचे काले म्हणटा आमी न्यायनिती प्रमाणे, जी देवाच्या लॉ प्रमाणे थंय रगत ववरूंची गरज आशिल्लें. सो जेजू आपणाचीच रगत थंय वरयता आनी तो आमच्या मनशा कुळाक सुटका दिता. तर आमी हांगा जेजूचे जिवाचे अध्याय 4 आनी 33-34 आमकां अशें मेळटा, कोणी ताका जेव खाण दिलें काय म्हणून शिस एकामेका विचारूंक लागले. काले म्हळ्यार ते शिस ते जेवण हाडूंक गेल्ले. जेजू म्हणलो म्हाका भूक लागता म्हणून. ताजे मदें तो एक काले ताका एक ते सामान्यपणान बायल मनशा कडेन उलोवन ताका एक तें कालें जाता. तें जेजू आपणाचे ते जेजूचे शिस जाता. सगळे सामान्य विलेजीक वचून सगळे विलेज हाडून ताका समर्पिता आनी तें जावंक पावता फस्ट मिशनरी. ताका तो जेजू म्हणटा, पूण जेजून तांकां सांगलें, म्हाका धाडिल्ल्यांची कुशी करची जारी करून म्हाका करूंक दिल्लें काम संपूर्ण तेंच म्हजें खाण आनी जेवण म्हणटा जेजू. आमकां आतां मेन आमचें टॉपीक जावन आसा जीब. ह्या जिबेंत आमकां हर एक बेसांवां आमच्या जिबेंतान पळोवतात. आमी समारपुटी आतां आमकां पॅकेटींत दूद येता, पॅकेटीन मेळटा दूद. आदीं आमी सगळें दूद हाडूंक वताना तोपले काणगून ताटी काणगून वेतेले हाडल्या, एक किटली काणगून एक ल्हानशें कुडको, एक ल्हानशें बुराको हाडल्यार घरा येताना तें दूद येना, घरा अर्द सगळें पोवन येता. तर आज आमचे सगळीं बेसांवां आमचे जिबेंतान पळोवतात. तर हांगा आमकां धर्मदत्ताचे कृत्यांत आमकां अध्याय 2 अवस्वर 3 आनी 4 अशें सांगता, तवळ तांकां दिसल्यो उज्या सारक्यो जिबो
त्यो विंगड विंगड जावन तांचे मदले हर एकल्याचेर वचून रावले. आनी चवथ्या वळीर आमकां अशें पळोवंक मेळटा ते समस्त पवित्र आत्म्यान भरले आनी त्या आत्म्यान तांकां दिल्लें वासा सकतें परमाणें बारकी भासांनी ते उलोवंक लागले. आमकां जेरेमिया अध्यायांत 31 वळीर आमकां अशें पळोवंक मेळटा, हांव एक नवें करार करतलो, ते म्हजे परजा, हांव ताचो देव, हांव एक नवें करार करतलो. आय वील मेक ए न्यू कॉवेनंट म्हूण सांगता जेजू. ते कालें कॉवेनंट, एक गॉस्पूल. खंयचें गॉस्पूल? एंत. आतां आमकां धर्म अध्यायांत 2 अध्याय आनी ओळ 4 आमकां पळोवंक मेळटा. समेस्त पवित्र आत्म्यान भरले आनी त्या आत्म्यान तांकां दिल्ली वासा सकते परमणे पारकी भासांनी ते उलोवंक लागले. म्हळ्यार हांगा आमी ॲक्ट्स ऑफ अपोस्टल म्हळ्यार धर्मध्वजकार्त्या अध्याय 2 आनी 3 वळेर आमकां अशें पळोवंक मेळटा, तवळ तांकां दिसल्यो उज्या सारक्यो जिब्यो. तो विंगड विंगड जावन तांचे मदले हर एकल्याचेर वचून रावले. हांगा आमकां काल लिसांव मेळटा म्हळ्यार उज्या सारक्यो जिबो काल्याक. आमकां देवान 2 कान दिल्यात, 2 दोळे दिल्यात, एक नाक दिलां, 2 दोंपले दिल्यात, आनी आमकां 2 हात दिल्यात, 2 पांय दिल्यात, 2 किडनी दिल्यात, आमकां एक हार्ट दिलां, लिवर आसा, लंग्स आसा. खंयचेय दिसना तांकां, खाली उज्या सारक्यो जिबो काले दिल्यो. एक मनीस म्हणल्यार मागीर ताका सरयेक दुमडेचे ऑर्गन्स ते आसात. तर जिबो काल्याक उज्या सारक्यो जिबो मात्र काले आयल्यो. तर तो जेजू आमी इस्रायलांत आयजायाच्या चॅप्टर आमकां पळोवंक मेळटा. आयजाया म्हणटा, आमी मॅन ऑफ अनक्लीन लिप्स, हांव एक अपवित्र मनीस जावन आसा म्हणटा तो. आनी ताका ते काले चारकोल ऑफ फायर येवन ताजे जिबेर पडटा आनी ताजी ओंठ नितळ जाता. तर देवान आमचे वस्तू उपयोग करची वस्तू जावन आसा, आमचे काळीज न्ही, आमची जीब जावन आसा. आमची जीब तो उपयोग करता. आनी ते खंयचे नमुन्यान उपयोग करता? ती जीब पवित्र जीब जायजे. ती पवित्र ना जाल्यार ते जीब थंय देवान आमी उपयोग करूंक जायना. सो तशें जावन फस्ट तो आमची जीब नितळ करता. सो जीब तांकां आमकां फस्ट आमकां ते पळोवंक मेळटा, तवळ तांकां दिसल्यो उज्या सारक्यो जिबो. तो विंगड विंगड जावन तांचे मदले हर एकल्याचेर वचून रावल्यो. प्रोवर्ब चॅप्टर 26 आमकां अशें पळोवंक मेळटा, लांकूड नातल्यार उजो पालवता, हेची परी निंदाक नातल्यार झगडें सोंपता. लांकूड नातल्यार उजो पालवता, तेची परी निंदाक नातल्यार झगडें सोंपता. तशेंच आमकां ओळ 21 आमकां पळोवंक मेळटा, कबडो करतेल्याची उतरां रुसीक उंडये परी ती सीदा पोटान देंवतात. आनी आमकां 28 आवसवर आमकां अशें पळोवंक मेळटा, पोटकिरी जीब आपणाक बाली जाल्ल्यांचो द्वेश करता, कापाटे तोंड नासाचें कारण. सर आमकां सबार बेसांवां दिसून दिल्यांत, सबार बेसांवां आमकां मेळ्ळ्यांत, पूण सगळीं बेसांवां खाली एक जिबे वरवीं आमी होगडोवन घेता. प्रोवर्ब अध्याय 13 अवसर ओळ 3 आमकां अशें पळोवंक मेळटा, आपल्या तोंडाचें नियंत्रण करता तो आपलो जीव राखता, आपले वोंट रुंद उगाडता तो आपणाचो नाश करता. सर आमी सबार हांगा नाशाचे विशय सांगलां. आमकां जिबे वरवीं काले नाश जाता. जीब जावन आसा एक लिकेज. सगळे बेसांव आमच्या जिणेंत देवान कालें आमकां मांडून दवरलां, तें आमच्या जिबे वरवीं नाश जाता. तशेंच आमकां जोजेचें पळोवंक मेळटा. जोसेफाक देवान बरें एक कालें ताका एक सोपण दिल्लें, ताका काल एक रायाचें बरें एक सोपण दिल्लें. पूण तो सोपण वचून ताच्या भावा कडेन सांगता आनी ते खंय व्हरून पळयतात ताका खंय व्हरून पळयतात. तो एक शिरीदोर जावन, तो एक कामाचो जावन आनी पोंटपेच्या घरा आसतना ताका बंदेन घालता, जाल्यारय तो जीब उक्ती करना. काल्याक म्हळ्यार ताजे तोंड आमी शिकप आसले, जे आसले वो विशय मस्त आसात. तो चिंता पूण हांव जीब उक्ती करीन जाल्यार म्हजी कृपा म्हजे तोंड वेतेली म्हणून. तर अबाउंडींग ग्रेस इज फॉलोईंग अस. अबाउंडींग ग्रेस आमचे वयर आसा. देवाची कृपा, भरपूर कृपा आमचे भितर आसा. पूण आमी केदाळा ती जीब आमी उक्ती करता, त्या दाळा आमच्या जिबेंत ते बेसांव पोवता.
जो आपले तोंड आनी जीब राखता तो कश्टांतलो पयस रावता. जो कोण आपल्या तोंड आनी जीब राखता तो कश्टांतलो पयस. देवाचे उतार आमकां कावाली म्हणण्यांत आमकां ते प्रवर्बांत हे सोलोमोनान बरयल्ले प्रवर्ब्सांत आमकां एक जाणवाई आसा. आमी हे प्रवर्ब चॅप्टर आमी सबार पुटी आमी वासिचे आनी तांतू आमकां तांतू दिर्वे लिपोवन आसा. ते काले दिर्वे ते. आतां आमकां अध्याय 11 प्रवर्ब चॅप्टर 11 आनी 13 वासया. खबरो करचे गुट भायर घालता पूण विस्वासी मनीस गजल गुपीत दवरता. सबार पुटी आमी एका मनशाक वचून आमी सांगता एक सिक्रेट, एक टॉप सिक्रेट कोणा कडेन सांगना काय, तुजे कडेन मात हांवें सांगचें. आनी तो विशीं तो करता आनी तो वचून आनीकल्या मनशाक सांगता एक भारी एक सिक्रेट अशें जालां पूण हांव कोणा कडेन सांगना, तुजे कडेन मात सांगता. हे वचून सगळें कम्युनिकेशन गॅप म्हूण सांगता. ते कम्युनिकेशन गॅपांत वचून ते करेक्टपटी सगळे कडेन विस्तारता ते. सर हर एक आमचे जिबेंत हर एक जिवीत आनी मरण आमचे जिवेंत आसा म्हणून प्रवर्ब म्हणण्यो 18:21 सांगता. आनी हू स्पीक्स इट हू वील एन्जॉय द फ्रूट म्हणटा. इन प्रवर्ब 18:21 सांगता लायफ एंड डेथ लायस इन द पॉवर ऑफ युअर टंग. तर ही एक विशेष वस्तू आमच्या अंगांत अकल्या जिवनांत आसची बरी मोलादीक वस्तू म्हळ्यार एक जीब. आनी त्या जिबे वरवीं कितलेसो नाश जाला आनी कितलेंय बरें जालां. सर बरें आनी वायट आनी म्हणटा आमी तुळवेंत एक गाद आसा. हाक दिना गाय अंडा माजुंडू अंड पातेरा माजुजी म्हणून. म्हळ्यार आमी मारलो गाय जाल्यार कितलो जलो गाय जाल्यार तो थांबता गे पूण उलयली उतरां ती थमनान गे उतरां बारी. आनी हिंदींत एक गाद आसा ते शीशा होया दिल हो टूट जाता है म्हणटा. म्हळ्यार ते काले सिसील म्हळ्यार कांच्याचे खाले एक वस्तू ती फुटल्यार ती कशी आमी जोडूंक जायना गे. तशेंच आमचे काले म्हणटा आमी काले काळीज कोणाचेय काळीज आमी मोडलां जाल्यार कोणाचें मन आमी मोडलां जाल्यार ते एकतपटी समा करूंक आमच्यान जायना. सो जिबेतावन येवची उतरां आमी तुलन करन एकपटी आमी ती उतरां आमी तुंकल्या जाल्यार ती शिंपी आनी मातयेक पावता आनी मातयेन तावन आमी काडूंक जायना ती आनी ती शिंपी आमी प्यूर करूंक जायना. तशें जाल्ल्यान जिबेचे विशयांत आज आसलें सगळें दिर्वें आमी होगडावन काण घेता जस्टी एक जिबे वरवीं. त्या जिबेक आमी कशें नियंत्रण करचें म्हणून ह्या म्हणण्यांत आमकां सबार पुटी आमकां एक नंबराचें शिकप मेळटा. आमी आतां वासिया कीर्तन 34 कीर्तन अध्याय 34 1 13 मुसेर. येया म्हज्या भुरग्यानो म्हजें आयका सेरेस्वराची भिरांत हांव तुमकां शिकयतां. कोण तो मनीस जो जिवीत आशेता आनी सूख संतोचे दीस अत्रेकता तुजी जीब वायट तातावन पयस दवर. अशें तुजें वोंट फोटू उलयना जावं. काले सांगता कोण जो मनीस तो जिवीत आशेता तर जिविताचोय बरें जिवीत आमकां जियेचें जाल्यार आमची जीब आमी सँक्टिफाय करूंक जाय, आमी पवित्र करूंक जाय. कशी पवित्र करची? देवानंत धाडन आमकां तें ॲक्ट्स ऑफ अपोस्टल धर्मदर्शक कृत्यांत अध्याय 2 तिसरी वळेर आमकां पळोवंक मेळटा. तें कालें म्हळ्यार ते उज्याच्यो जिब्यो. धड म्हळ्यार ते उज्याच्यो जिब्यो म्हळ्यार कालें तो पवित्र करूंक आशेता आनी तो आमचे जीब उपयोग तो जिजू आशेता. तुजी जीब वायट तातावन पयस दवर आनी तुजे वोंट फोटू उलयना जावं. आमकां किर्तनांत अध्यायांत 24 तिसरी वळेर आमकां एक सवाल हांगा सेरेस्वराच्या पर्वतार सोडूंक जो कोण सकत ताच्या पवित्र स्नारार उबो रावंक कोण सकत. ताका आन्सर हांगा आमकां दिला 4 वळेर नितळ हात आनी निर्मळ काळीज आसलो फटकीरपणाचे आपले मन धरिनासलो आनी सापूत घेवन पेल्यांक पसयनासलो. तर 3 कंडिशनां घाल्यांत. एक नितळ हात आनी निर्मळ काळीज आनी वोंटांत फटी मारनासलो.
हे मनिसांनी मात्र सर्वेश्वराच्या पर्वतार चडूंक म्हळ्यार सर्वोच्चच्या पर्वतार चडचें म्हळ्यार सर्वेश्वराची अपेक्षा मांडची, ताजो मोग मैपास, ताजें हर एक ताजें मोग मैपास, ताजे तावन येवचें दिर्वें घेयजें जाल्यार हे 3 मनशांक मात्र हे 3 कंडिशनां फुलफील आमी करचेच पडटा. आनी आमी मुन्यो अध्याय 12 आमकां पळोवंक मेळटा. मूर्ख रोखडोच आपलो राग दाखयता, पूण बुद्धवंत मनीस अकमानाची पर्वा करिना. सत उलयता तो नीत परगडता, पोटकिरो साक्षगात परगडता. चिती नासतना उलयल्लीं उतरां तालवारी परी गाय करतात. सबारपुटी आमी चिंती नासतना उलयता. काल येता म्हळ्यार आमच्या उलोवण्याक म्हळ्यार ते एक आमी उलोवण्याक आमच्या काळजांत आनी जिबेक लिंक आसाचे. हांगा काळें जाता थोडे पुटी आमी उलयता, आमी कांय चिंतिना, काळजांत लिंक ना. ओ बेश्टें आयलें तें तोंडांत उतार, अशेंत आयलें तें ना, म्हजे काळजांत कांयच नातलें, म्हजे काळजांत कांय कापटना, म्हजें काळीज बारी नितळ. पूण ती हांवें उलयल्लीं उतरां ती लोक चिंतात. म्हळ्यार इंग्लिशांत आमचे जिजू सांगता, आउट ऑफ द अबंडन्स ऑफ हार्ट माउथ स्पीक्स. म्हळ्यार कान हांवें पिकाळ दवरलां म्हज्या काळजांत, तें तुजे जिबेर येता. तर चिती नासतना उलयल्लीं उतरां तालवारी परी गाय करतात, पूण बुद्धवंत मनशाची जीब गाय बरें करतात. सत उलोवची वोंट सदांकाल तीर रावतात, पोटकिरी जीब एकच घडी पर्यंत. वायट येवची ताल्ल्यांची काळजांत आसा गात, शांतीचो उपादेश दितेल्या कडेन आसा संतोष. आनी प्रामाणीक मनशांक कांयच वायट घडना, पूण नश्ट्यांक विघ्नां अडचितात. पोटकिरी वोंट सर्वेस्पराक कांटाळटा, पूण सतान चलतलो मनीस ताका संतोष दिता. ती पोटकिरी वोंट जिजू ना देव काल्याक कांटाळटा. येत्त त्या वोंटांनी आमी देवाक आराधन करचें, येत्त वोंटांनी आमी मागणें करचें, येत्त वोंटांनी आमी प्रेज एंड वर्शीप आमी करता. आनी त्यात्त वोंटान आमी सैतानाचें काम करता. ते दोनूच किंगडम आसचे. एकच किंगडम ऑफ गॉड, देवाचें राज, आनीक सैतानाचें राज. देवाच्या राजींत ते न्याय आसता. रोमानाचे अध्याय 14-17 आमकां पळोवंक मेळटा. रायचियस, पीस, जॉय, तुका समाधान, तुका संतोष आनी तुका न्याय नीत. तेंत आमी अध्याय मॅथ्यूच्या अध्यायांत 23 अवसर वळ 23 आमी तेंत पळोवंक मेळटा आमकां. न्याय नीत, दयमाया. तर तूं काल्याक पोटकिरी वोंट कंटाळटा. आमकांत न्ही, आमकां देवागत न्ही, लोकांक ते कंटाळटात. सबारपुटी थोडे लोक आसते बे येवन तांची उलयतना उतरांत तें राखूंक कोणी रावोन रडिना तांचे कडेन. एक लोक तो पळोवन धांवतात, वायलो गी म्हणून. म्हळ्यार जीब कितली कठीण. जिबेंत हर एक मनशाचें नासी जालां. आमी काल जिबेंत उसारता ताका पावर आसा. काल्याक म्हळ्यार देव जावन आपलो आत्मो, देवान ताच्या आत्म्या सारकें आमकां रचला आनी देवाच्या उतरांत देवान संसार आसला. तशेंच आमचे जिवितांत, आमचे जिबेंत, आमचे जिबेर येवचे उतरांत एक कोणाची रचने जायचे शिवाय डिस्ट्रक्शन जावन वता. जर तर तें डिस्ट्रक्शन जाता जाल्यार तर हांव सैतानाच्या किंगडमांत काम करता. देवाच्या राजांत हांवें काम करूंक सादत ना. ते खंय ते किंगडमांत, देवाच्या किंगडमांत काम हांव करता जाल्यार, देवाच्या राजांत हांव काम करता जाल्यार तेय म्हजे तावन बरीं उतरां तावन मात्र येजे आनी तें खंय सृश्टी जायचे, नाश जावन वता त्या जिबेंत. जर तर त्या जिबेंत नाश जाता जाल्यार तर हांव देवाच्या राजांत हांव ना. हांव सैतानाच्या राजांत आसा. हांव मागणें करूंक पुरो. म्हाका सगळीं देवाची जाणवाय आसूंक पुरो. आमकां जेम्सांत जाकोबाचे अध्याय 2 जशें स्वास नातल्या कुडीक जीवना तशें कर्ण्यो नातल्या बावडतगी जीवना. हांगा जशें स्वास नातल्या कुडीक जीवना, तर म्हळ्यार हांगा आमचें हार्ट, आमचें काळीज आनी जीब ताका एक कनेक्शन आसा.
तें हाटांत काल आमी भरलां तेंत म्हजे जीबेर येता. शिवाय हांव जीब आनी हाटाक म्हाका कनेक्शन ना. हांव काल एश्टें कॅज्युअली उलयलो न्हू, तें उलोवणें तेंत न्ही, म्हजे गुंडायतावन येवना तें सांगचें सारकें न्ही. पूण आमकां जॅकोबाच्या अध्यायांत एक म्हाका दिसता 26 अध्याय 1 ओळ 26 24 तातूंत आमकां अशें पळोवंक मेळटा, आपूण भक्तिवंत म्हूण लेखतात तसले म्हणीत आसतीत, पूण आपली जीब दांबून दवरूंक ते नेणार जाल्यार ते आपणाकच फुटयतात. तसल्यांचो धर्म व्यर्थ. हांगा धर्म म्हळ्यार हांगा स्पिरिच्युअल आध्यात्मीक धर्म. हांगा धर्म म्हळ्यार रिलिजियस कॉन्सेप्ट न्ही. तो खंयच्या कॉन्सेप्टार सांगता म्हळ्यार आपूण भक्तिवंत म्हूण लेखतात. सबार लोक म्हणटात ते भक्तिवंत, बरे बोकणे करता, बारी बरे मागणे करता, दिंबी घालता, बरें कर्ण काले तो बवार्थान तो मागता, खलतेपणान तो मागता. पूण तें सगळें देवाक नाका. कालें जाय म्हळ्यार आपूण भक्तिवंत म्हूण लेखतात तसले म्हणीत आसतीत, पूण आपली जीब दांबून दवरूंक ते नेणार जाल्यार ते आपणाकच फुटयतात. तसल्यांचो धर्म व्यर्थ. म्हळ्यार धर्म व्यर्थ म्हळ्यार हांगा एक स्पिरिच्युअल लायफ. धर्म म्हळ्यार हांगा धर्माचे विशयान ते उलयनात, एक आध्यात्मीक जिवनाचे विशयान ते उलयतात. आनी आमकां कोलोशियन अध्याय 4 आनी ओळ 6 आमकां अशें पळोवंक मेळटा, तुमचें उलोवणें मीठ घालून रूस दिल्ल्या बरी नाजूक जावं, विसारतल्या हरेकल्यांक फावो ती जाप दिवंक तुमकां कळीत आसूं. तुमचें उलोवणें मीठ घालून रूस दिल्ल्या बरी नाजूक जावं. काल्याक मीठ घालून रूस दिल्ल्या बरी नाजूक काल्याक जायचें आमचें जिवीत, आमची जीब, आमचें उलोवणें. जेजू सांगलां यू आर ए साल्ट ऑफ द अर्थ. तूं मीठ जावन आसाय, ह्या संवसाराचें मीठ. कशें तूं मीठ? एक दर्याचें उदक तें सेपरेट करना आमी तें सेपरेट स्टोरींग करीचें. त्या दाळा तें फाल्यां तें तेजे सुर्याच्या किरणांत तें वतान तें भाजाचें करपाचें तें. आनी तें मीठ जाल्लें मागीर त्या मिठाक आयडेंटिटी ना. तें मीठ कालें जाता, तें मीठ आमी तयार करच्या फुड्डांत आनी तातूंत आमी घालता. तें मीठ दिसना जाल्यार दुसऱ्यांक तें रोस हाडटा. तशें आमच्यो जिबो, आमची उतरां, आमी कालें उलयता तीं उतरां, ते दुसऱ्यांच्या जिवनांत एक कालें सृश्टी करीचे शिवाय. म्हळ्यार जेजूची उतरां, देवाची उतरां सृश्टी, तो सृश्टी करता, ताजी उतरां सृश्टी जाता. तर आमकां ताणें तांच्या सारकेंसो आमकां रचला जाल्यार आमची उतरां येतात ती आमच्या जिबेंत दुसऱ्यांचे जिवनांत सृश्टी जायचे शिवाय. जर तर तें नश्ट जाता जाल्यार तर हांव देवाच्या राजाक हांव काम करिना, सैतानाच्या राजाक हांव काम करता. आमकां मुन्यो अध्याय 15 ओळ 4 आमकां अशें पळोवंक मेळटा, चारांत बुजोवन दिवची जीब जिविताचो रूख, खोटी जीब काळजां बेसां करता. आत्तां हांवें हिंदीन सांगलें, शीशा हो या दिल हो टूट जाता है. सर बुजवण दिवची जीब जिविताचो रूख, खोटी जीब काळजां बेसां करता. सबार पुटी आमकां लोकांक संतोश ना, उल्हास ना. आमी कालें उलयता आमकां तें कळीत ना. देवाचे उतार आमी उलयतांगी, जिवन आमी उलयतांगी, दुसऱ्यांक आमी बेसांव आमी दितांगी, ना दुसऱ्यांक आमी शिराप आमी दितांगी. एकल्याक आमी कोणायगे शिराप दिता तो शिराप आमकांत पाटी मारता. तशें जावन आमची जीब बरें करून सांबाळची आज गरज. आमकां मुन्यो अध्याय 10 फट खबरो करता तो मूर्ख. जायतीं उतरां आसात थंय पाक्कावेण रावूंक जायना, आपलें वोंट नियंत्रण करता तो शाणो.
प्रामाणीक मनशाचे वोंट अपुट्ट रुपे नसत्याच्या काळजाग कांयच मोल ना. प्रामाणीक मनशाचे वोंट जायत्यांक पसतात. बुद्धीच्या अभावा वरवीं मुर्खाचो नाश जाता. सरेस्वरचो आशिर्वाद ग्रेस्तकाय हाडटा आनी वावर ती कांयच वाडोवंक शकना. तर सेरेस्वराचे आशिर्वाद ग्रेस्तकाय हाडटा. आमी थंय वावर करची गरज ना. म्हळ्यार म्हजो एकलो फ्रेंड सांगून आसलो, इनवॉल्व गॉड थिंग्स वील बिकम एफर्टलेस. म्हळ्यार देवाक तूं सेर्ची, देवाक तूं मानो, देवाक तूं वळखो, तेन्ना तुका कालें जाता. म्हळ्यार देवाक तूं केदाळ वळखताय तेदाळ तुका देवाचे आशिर्वाद येता. देवाचे आशिर्वाद येताना खंयचीय आमच्या जिबेंत खंयचीय लीक जायनासतना, आमचे ह्या जिबेंत खंयचीय आशिर्वाद पावनासतना आमी जिवीत बांदून हाडिजे आनी आमी दुसऱ्यांक उलयतना आनी देवाची उतरां उलोवन, देवाची उतरां उलोवन, देवाचे काले म्हळ्यार देवाची उतरां, देवाचो आत्मो आसा. 2 Corinthians chapter 3:17 आमकां अशें सांगता, वेर इज द स्पिरीट ऑफ द लॉर्ड इज देर इज ए डेलिवरन्स. खंय देवाचो आत्मो आसा थंय स्वतंत्र आसा, थंय सुटका आसा. आनी सकट नमुनेची आमकां ग्रेस्तकाय देवान आमच्या ताज्या आशिर्वादान आनी ताज्या कृपेन ताजे पुता जेजू क्रिस्ता मार्फत आमकां जोडून दिल्या. तर ते सगळें जोडून दिल्लें आमी खंयचेय आमच्या जिबेंत आमी सांडूंक नजो. तशें जावन ही जीब आमची पवित्र कर म्हूण आयजान मागल्या प्रमाणे म्हजी वोंट फुटी वोंट नितळ कर सोम्या. म्हळ्यार तो ते चारकोल फायर सर्गांतल्यान येवन देंवन ते पडोवन ती आमची जीब नितळ जाता आनी आमचे जिवनी सुपोळ जाता म्हणून हांव एक उतर आख्यान करता. दिव्यवाणी